गोंयांत शिक्षकांक वेगवेगळ्या तरेचे प्रशिक्षण दितात. तशेंच गोंयचे शिक्षक क्वॉलिफायडूय आसात. मात कांय शाळांतल्या 3रे-4थेच्या भुरग्यांक पुस्तकांतलें एक वाक्य वाचूंक येना. विचारल्यार विद्यार्थी गांवांक गेल्ले म्हूण कारणां दितात. असले डिफेन्स मेकॅनिझम चलचे ना. शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे उलयलो. दिवचले जाल्ल्या पुस्तक प्रकाशना वेळार संचालक उलयलो. आमचे सगळे टिचर गोंयचे क्वॉलिफायड आसता. आमी इतले ट्रेनींग दितात टिचरांक वेगळे वेगळे तरेचे. खंयचीच टिचर म्हणचे ना की आमकां केन्नाच ट्रेनींग दिवना. तर त्या ट्रेनिंगाचो फायदो जावपाक जाय आनी तो फायदो भुरग्यां पर्यंत पावपाक जाय. तें आमकां इजिली दिसपाक जाय. एकदां म्हणजे हांव चडसो शेनवार दीस स्कुलांनी विजिटाक वता आनी एकदां खटकता की भुरग्यांक एक सेंटेन्स पासून टॅक्स्ट बुकांचे सारकें वाचूंक येना. सगळें म्हणना हांव खुबश्या फावटी अशें दिसता म्हाका. आनी हांव पयलींच्या भुरग्याचें उलयना, 3रेच्या भुरग्यांक बी वाचूंक लायले, पयल्या धड्याची पयली लायन पासून सारकी वाचूंक येना. हांव इंग्लिशूच म्हणना, मराठी, कोंकणी खंयचीय भाशा. अशें जेन्ना आसता मागीर टिचरी सांगता ना भुरगो गांवांक गेल्लो. हो डिफेन्स मेकॅनिझम चलचो ना. सगळ्या भुरग्यांचो लेवल वाडपाक जाय आनी आमकां गोवा नंबर 1 राज्य करपाक जाय. कित्याक बाकीच्या राज्या परस गोंय हें सामकें ल्हान राज्य आनी आमी इतल्यो फॅसिलिटीज सगळ्या टिचरांक दिता. तुमी शेजारच्या राज्यान वचून पळयलें न्ही जाल्यार तांकां पगार पासून आमी 7th पेचो दितात आतां दिवचे ना. हांव टिचराचो पगार वयर काडना, पूण ज्या तरेन गव्हर्मेंट पगार दिता तितले टिचरांनी काम करचें अशी डेफिनेटली हांव अपेक्षा करतलो. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.